नमस्कार, पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्याक मायमोगाचो येवकार पळोवया 4 वरांच्यो खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी 105व्या मन की बात कार्यावळींत आयज आपले विंगड विशयावेले विचार लोकांकडेन मांडले। आकाशवाणी तशेंच दूरदर्शनच्या सगळ्या चॅनलां वयल्यान हाचें प्रसारण जालें। G20चे जैत आनी चंद्रयान हो सध्या देशांत चर्चेचो विशय जाला आनी ह्या संदर्भात आपल्याक चडशे संदेश आयले अशें प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार उलयतना सांगलें। भारतातल्या विश्वविद्यालयांनी G20 संदर्भात कार्यावळी करच्यो असो उलो तांणी ह्या वेळार मारलो। साल भर तक देश के अनेकों यूनिवर्सिटीज में G20 से जुड़े कार्यक्रम हुए। अब इसी श्रृंखला में दिल्ली में एक और एक्साइटिंग प्रोग्राम होने जा रहा है, G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के माध्यम से देश भर के लाखों यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स एक दूसरे से जुड़ेंगे। इसमें IITs, IIMs, NITs और मेडिकल कॉलेजेस जैसे कई प्रतिष्ठित संस्थान भी भाग लेंगे। मैं चाहूंगा कि अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो 26 सितंबर को होने वाले इस कार्यक्रम को जरूर देखिएगा, इससे जरूर जुड़िएगा। भारत के भविष्य में, युवाओं के भविष्य पर इसमें बहुत सारी दिलचस्प बातें होने वाली हैं। मैं खुद भी इस कार्यक्रम में शामिल होऊंगा। G20 लागून संवसारांतले व्हड फुडारी आनी प्रतिनिधी भारतात पावले। भारत तांकां खूब मानवलो। व्यापार मेळावेल्या प्रतिनिधींक भारत मानविल्ल्यान आता भारतात व्यापार सुरू जावन देशाची उदरगत जातली अशें तांणी सांगलें। 27 सप्टेंबर विश्व पर्यटन दीस आसा। पर्यटन लोकांक चडसो रोजगार दिता, देखून पर्यटन मळ वाडोवपाचेर तांणी भर दिलो। लेकिन पर्यटन का एक बहुत बड़ा पहलू रोजगार से जुड़ा है। कहते हैं सबसे कम इन्वेस्टमेंट में सबसे ज्यादा रोजगार अगर कोई सेक्टर पैदा करता है तो वो टूरिज्म सेक्टर ही है। टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाने में किसी भी देश के लिए गुडविल, उसके प्रति आकर्षण बहुत मैटर करता है। बीते कुछ वर्षों में भारत के प्रति आकर्षण बहुत बढ़ा है और G20 के सफल आयोजन के बाद दुनिया के लोगों का इंटरेस्ट भारत में और बढ़ गया है। साथियों, G20 में 1 लाख से ज्यादा डेलीगेट्स भारत आए। वो यहाँ की विविधता, अलग अलग परंपराएं, भांति भांति का खान पान और हमारी धरोहरों से परिचित हुए। यहाँ आने वाले डेलीगेट्स अपने साथ जो शानदार अनुभव लेकर गए हैं, उससे टूरिज्म का और विस्तार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगाच्या माध्यमांतल्यान 11 वंदे भारत एक्सप्रेस रेल्वे गाड्यांचो शुभारंभ केलो। हातूंत उदयपूर जयपूर वंदे भारत, मदुराय चेन्नई वंदे भारत, हैदराबाद बंगळुरू वंदे भारत, विजयवाडा चेन्नई वंदे भारत, पटना हावड़ा वंदे भारत, तिरुवनंतपुरम वंदे भारत, भुवनेश्वरपुरी वंदे भारत, रांची हावड़ा वंदे भारत, जामनगर अहमदाबाद वंदे भारत हांचो आस्पाव आसा। ह्यो रेल्वे गाड्यो राजस्थान, तमिळनाडू, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरळ, ओडिशा, झारखंड आनी गुजरात राज्यांतल्यान वतल्यो। देश में आधुनिक कनेक्टिविटी के विस्तार का ये अभूतपूर्व अवसर है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की ये स्पीड और स्केल 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं से बिल्कुल मैच कर रही है। और यही तो आज का भारत चाहता है। आज एक साथ 9 वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत होना भी इसी का उदाहरण है।
कामगारांच्या कल्याणा खातीर संरक्षण मंत्रालयान एक महत्वाचो निर्णय घेतला। संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह हांणी सोशल मिडियाच्या एक्स संकेतथळावेल्यान आपले विचार उक्तायत सांगले की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला आशिल्ले सरकार कामगारांच्या कल्याणाविशीं संवेदनशील आसा। ताका लागून संरक्षण मंत्रालयान कामगारांच्या कल्याणा खातीर प्रकल्प हातांत घेतल्यात। BROच्या खाला प्रकल्पात थोड्या वेळा खातीर काम करपी कामगारांक मरण आयलें जाल्यार तांची कूड तांच्या घरामेरेन सुरक्षीत पावयतले। हाचो सगळो खर्च सरकार करतली। ताच्या निमण्या संस्काराक येवपी खर्च लेगीत सरकार दितलो। देशांतल्या दुर्गम वाठारांनी आनी सीमा वाठारांनी रस्त्याचे काम करपी कामगार हांचे महत्व सैनिका समान आसा म्हणून हो निर्णय मंत्रालयान घेतला। पोर्ट शिपिंग आणि उदका येरादारी मंत्रालय देशांतल्या बंदरांचेर आनी दर्यावेळांचेर लायट हाऊसांची म्हळ्यारच दीपस्तंभांची वेवस्था करता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या प्रेरणेन आता पर्यटन थळांचेर सुद्धा लायट हाऊस म्हळ्यारच दीपस्तंभांची निर्मिती जातली। लायट हाऊस हेरिटेज ट्युटरीज तयार करपाच्या हेतान गोंयच्या इतिहासीक आग्वाद किल्ल्याचेर 23 ते 25 सप्टेंबर मजगती दीपस्तंभ महोत्सवाचे आयोजन जाला। 3 दिसांचो हो महोत्सव कार्निवालच्या धर्तेचेर आयोजित जालो। हातूंत स्थानिक नृत्य कलाकार, हेर कलाकार, खाणाची दुकानां, संगीत कार्यावळी आनी परिशदांचो आस्पाव आसा। ह्या महोत्सवाचे उक्तावण केंद्रीय बंदर, शिपिंग आनी उदका येरादारी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हांच्या हस्तुकी जालें। ह्या वेळार मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, केंद्रीय राज्य पर्यटन मंत्री श्रीपाद नाईक, कळंगूटचे आमदार मायकल लोबो आनी हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले। ह्या वेळार उलयतना केंद्रीय बंदर, शिपिंग आनी उदका येरादारी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हांणी सांगलें की असल्या प्रकल्पांनी स्थानिक कलाकारांक रोजगार मेळटलो तशेंच राज्याच्या उत्पन्नांनी लेगीत वाड जातली। Put effort in this aspect and get that thing done, so that it can add more dimension to the tourist attraction point. So I believe in that direction we'll definitely work together and we'll be happy. Because today is the Lighthouse Day, and this particular day is significant for all of us. And now this has given new thought process to every people living on the coastal states, and also in the under hinterland, like this area. गोंयांत 5 दिसांच्या गणपतीचे विसर्जन व्हडा दबाज्यान जालें। गणपतीक वाजयत गाजयत फुगड्यो घालयत दिंडीच्या तालार तशेंच मोठी मिरवणूक काडयत लोकांनी 5 दिसांच्या गणपतीचे विसर्जन केलें। मांद्र्यांत वास्तव्य करून आशिल्ल्या रशियन पर्यटकांनी गणपतीचें पूजन केलें। तांणी वाजयत गाजयत आनी मिरवणूक काडीत मोरजी दर्यावेळेर गणपतीचें विसर्जन केलें। पणजे मोठ्या दबाज्यान 5 दिसांच्या गणपतीचें विसर्जन जालें। ही आसा पणजे आनी मोरजेच्या कांय विसर्जनाची खिणचित्रां। आडपयच्या नामनेच्या पारंपारीक गणपती विसर्जनात 5 दिसांच्या गणपतीचे विसर्जन जाले। गणपती बाप्पा मोरयाच्या गजरात हांगा वाठार सगळो घुमून गेल्लो। कांय घरांनी चंद्रयान, छत्रपती शिवाजी महाराज, तावू भद्रा, जगन्नाथ, संत तुकाराम, अर्धनारी नटेश्वर, आदिशक्तीदेव रवळनाथ, श्रीराम, हनुमंत असे सोबीत सुंदर देखावे दिश्टी पडटाले। ही आसात ताचीच कांय खिणचित्रां। चवथीचो उत्सव पर्यावरण पूरक जावचो म्हण कांय कल्पक गोंयकारांनी फुडाकार घेतला। गायीच्या शेणापासून सुंदर मंडप आणि दीपस्तंभ जावंक शकता ही कल्पना केरी फोंडेच्या आनंद उपाध्यायांनी खरी करून दाखयल्या। जाणून घेवया तांचेच कडल्यान आणि पळोवया हो सोबीत देखाव। बरेचशा जाग्यार पर्यावरण पूरक अशे देखावो आसचो आता ती गरज आसा, कित्याक थर्मोकॉल, प्लास्टीक हे वापरून जेन्ना आमी खंयची आरास करता तेन्ना ती पर्यावरणाक हानिकारक जाता। हांवें हो शेणाचो एक सुंदर असो म्हणजे देखावो जाका मंदिर स्वरूप दिल्लें आसा। हातून लिंगाचे म्हणजे नंदी आणि लिंग महादेवाचे देवूळ आसा आणि ताच्या समोर नंदी आसा। त्याच बरोबर ताच्या समोर एक दीपस्तंभ आणि तुळशी वृंदावन जाचेर चैत्रांगण घातलेलें आसा। तर हो देखावो सगळ्यांक पळोवपाक मेळचो ह्या उद्देशान हांवें हांगा हो करपाचो प्रयत्न केलो। आणि हाजी तयारी जी आसा खरें म्हणजे सांगपाक गेल्यार हाका खूब टायम लागता। आणि हांवें असो विचार केलो की ह्या चवथीक हो देखावो लोकां पर्यंत पावोवचो, आणि म्हणून हांवें एक जानेवारी फेब्रुवारी म्हयन्यात ह्या वर्साच्या ताका सुरवात हात घातलो।
आशियाई करंड क्रिकेट सर्तीच्या बायलां विभागात भारतीय बायलां क्रिकेट पंगड निमाणे फेरेत पावला। आयज बांगलादेशा आड जाल्ल्या उपांत्य खेळात भारतान 8 गडे राखून बांगलादेश बायल क्रिकेट पंगडाचेर जैत जोडले। बांगलादेश बायल क्रिकेट पंगडान कुरू बावलो जिखून पयली फलंदाजी करपाचो निर्णय घेतिल्लो। भारताच्या मुखार 52 धावण्यो काडपाचें आव्हान बांगलादेशान दवरिल्लें, पूण भारतीय बायल क्रिकेट पंगडान 70 बॉलाच्या पयलींच हें आव्हान पुराय केलें। आणि आता भारत आणि ऑस्ट्रेलिया मजगती 3 एका दिसाच्या खेळामाळेंतलो दुसरो खेळ सध्या सुरू आसा। ऑस्ट्रेलियान कुरू बावलो जिखून गोलंदाजी करपाचो निर्णय घेतलो। भारतान पयली खेळटाना निमाणी खबर हातात आयली तेन्ना 1 गडो वगडावन 201 धावण्यो केल्ल्यो, जातून शुभमन गिल 91 जाल्यार श्रेयस अय्यर 94 धावण्यो काडून नाबाद आसात। आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता। नमस्कार।